ನೋಡಿ, ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿಯ ಮಹದಾಯಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 13-14 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ. ಗೋವಾದ ತಕರಾರು ಒಂದು ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಹಿ ಬೇರೆ ಹಂಚಿಬಿಟ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ह्या दोन्ही राज्यांची बैठक घेऊन सहमती हो प्रश्न सोडोवपाक शकता आशिल्ले, मात्र तांकां तशें करूंक जायना. कारण तशें केलें तर तांकां आतां पुढच्या टायमार जे कर्नाटकात इलेक्शन जातालें त्या इलेक्शनाक तांकां ह्या म्हादय विशयाचेर राजकारण करपाक मेळचें ना. ताका लागून ते दोन्ही राज्यांच्या सहमतीन हो विशय सोडोवपाक प्रयत्न करनात. तशेंच जर केंद्र सरकाराक हो प्रश्न सुटोवचो असो वाटता तर तेंच्यांनी कर्नाटक आनी गोव्याची जी सर्वपक्षीय बैठक आसा ती बैठक एकत्र घेवन हो प्रश्न सोडोवचो आनी म्हादयीचो विशय आसा तो मार्गी लागचो अशी मागणी करत एक प्रकारचे केंद्राक आव्हान दिल्लें आसा. त्यांनी पुरवठा खातीर प्रमोद पोंडे.